जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, मार्च म्हयन्याच्या 20, 21, 22 आनी 23 तारखेर जावंक आसच्या बायबल महासंमेलनाक तयाराय जावन मार्चाच्या 2 तारखेर आयतारा दिसा सकाळीं 9 तावन सांजेर 4 वरां पर्यंत कार्मेल गुड्यार बाळोक जेजूच्या पुणशेतांत एक विशेष मागणें आराधन नियाळ एका उतरान सांगचें जाल्यार एका दिसाची रितीर मानून हाडल्या. व्हडा संख्यान तुमकां सोमेस्तांक येवंक हांव मोगाचें आपोवणें दितां. आमी सगळ्यां येवन ह्या बायबल महासंमेलना पासत मागया. पोरूंच्या वर्सा देवान आमकां हो महासंमेळ करूंक फावो केल्लें. साबार हजारांनी लोकांनी येवन देवाचें उतर आयकून त्या मरिफात बरेंपण जाल्लें आजुनी सोमेस्तां उडास काडनासात सांगून आसात. ह्या वर्साय तशेंच एक बायबल महासंमेलन मांडून हाडलां. आमच्या सगळ्यांच्या मागण्याचो फळ जावन पोरूंच्या प्रासी एक 2-4 हजार चडीत लोक हांगासर येवन देवाचें उतार आयकून तांची जिवीत तांची जिणी बरी जावं दी म्हूण आमी मागता. प्रत्येक जावन रितीर दिवंक येवच्या फादर डॉमिनीक आनी तांच्या टिमाक तशेंच हांगासर फाटल्या 3-4 म्हयन्यांत जायती तयाराय जावन आसा. सगळी तयाराय देवाक मांडवून दी. बायबल महासंमेलन फळादीक जावं दी म्हूण हांव मागतां. तुमी मागचें. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.